गोंयांत 14 वेगवेगळ्या पंचायतीच्या वॉर्डांतल्या पोटवेंचणुकेचो निकाल सोमारा जाहीर जालो। परवरी मतदारसंघातल्या साल्वादोर दे मुंद आणि दक्षिण गोंयांतल्या बाळी अडनेच्या वॉर्ड क्रमांक 8 बिनविरोध पोटवेंचणूक जाली। जाल्यार कानोळे लॉरेन्सो सिल्वेरा, पियण मार्रा साईशल बानोडकर, आके बायश आंतोनियो वाज, लाटंबारसे लवू कोटकार, शिरसय सावळा मांद्रेकार, चांदेल हसापूर महेश नायक, बोरी देवेंद्र गावडे, पिळगांव गौतमी गावस, बोमा शाणू बोमकार, वेळिंग प्रियोळ सुलक्षा गावडे, लोलये तेजा नायक आणि मांद्रे शर्वी हडफडकार पोटवेंचणुकेक जैतवंत जाली। पंचायत पिळगांव वार्ड नंबर 7 मटवाडा बाय इलेक्शन जालां तेन्ना सगळ्या लोकांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट केलो गांवच्या लोकांनी। म्हणून हांव निवडून आयलें तेन्ना हांव म्हाज्या गांवा खातीर जाता तशें काम करतलें। म्हाज्या गांवाचेर विश्वास आसा आनी म्हाका निराश करचें ना ही म्हाका गॅरंटी आसली। म्हणून हांवें तुमकां कालूच सांगलें पयलीं की म्हाज्या गांवांतले लोक जे आसा ते म्हाजे फॅमिली मानता हांव आनी तेजो म्हाका आशिर्वाद सगळ्या गांवांत अशें न्हू की आमचे थोड्या मतांनी जावं ते म्हाका ते कांय फरक पडना। हांव सगळ्या गांवांक म्हाजी फॅमिली मानता आनी हें फुडें बीन मानता। आनी आतां तूं इलॅक्ट जावन येयला, आतां तुजें फुडलें हें कितें आसतलें टार्गेट म्हणजे पंचायतीच्या बाबतींत? हांव म्हाज्यान जाता तितलो प्रयत्न करतलो लोकांक मदत करपाची। आमी एक लोकांची सेवा गरिबींच्यान आमी वयर येयल्ले, आमी दुसऱ्यांचें दुख्ख समजता तेन्ना आमी जाता तितलो हेल्प बारीक बारीक जे आमी व्हडली आश्वासनां दिना कसलें आसूं समाज कार्य आमी करतले। वार्ड नंबर 1 जे बोरयेचे बोरी पंचायत बाय इलेक्शनाचे ते वार्ड नंबर 1 भुरग्यांनी बायज असो होप दिलो की खूब म्हत्वाची गजाल की आमी सपोर्ट करून सारको बरो एक 320 वोट्स म्हणले जाल्यार टोटल आमचे 901 टोटल वोट्स आशिल्ले आनी तशें 3 कॅन्डिडेट आशिल्ले। तितून आमचे म्हाका लीड मेळ्ळो 7 वोट्स म्हाका लीड मेळून हांव विन जालो। तशेंच म्हाजे सगळे सपोर्टरांक म्हाजे वार्ड नंबर 1 सपोर्टर सगळे हांव थँक्स म्हणटा आनी तशेंच आमचे बोरी पंचायत मेंबर्स सरपंच सगळे थँक्यू। इंट्रस्ट आणि खंयचे वाटेन ते पळयता आपले गांव, कित्याक पंचायत इलेक्शन इज अ ग्रासरूट इलेक्शन म्हळ्यार थंय तेंचे लोकांक लागता पळय ते इश्यूज ते सारके पंचायतीचेर करता। आनी ह्या फावटी शाहू बंगलो मनशाक जिखून हाडप आय कॉंग्रॅच्युलेट द पीपल ऑफ शिकेरीम। आनी स्वताक म्हणलें शिकेरेचे आनी दाड्याचे लोक आहा पळय ते आर स्मार्ट आनी तेंच्यांनी एक बरो एक प्रतिसाद दिला शाहूक आनी एक क्लियर मेसेज बिकॉज इट इज नॉट अ नॅरो मार्जिन। जिखून येयला बरो सायजेबल वोटान जिखून येयला। हांव वॉर्ड नंबर 1 पिल्यान मार्रा पंचायतींतल्यान इलेक्शनाक उबें रावल्लें। तशेंच हांव निवडून येयल्लें आसा आनी म्हाका 268 वोट्स पडलेले आसात। तशेंच जे ओपोनंट आसले ताका 128 वोट्स पडलेले आसा। सध्याचे क्रेडिट माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आणि आमच्या प्रवीण भाई सर आमदारांक आमच्या हे सगळे क्रेडिट दिता। कित्याक तर तेंच्यांनी आमकां खूब हातभार लायलो आनी म्हाजे जे कार्यकर्ते आसत जे म्हाज्या वाड्यावयले म्हाज्या वांगडी म्हाजे भुरगे सरपंच पंच हे सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी त्या सपोर्टारच हांव आज निवडून येयल्लो आहा। नाल्यार खरेंच दिसता आमी इतकी वर्सां हें करता पण आमकां मेळटा सपोर्ट, पण मदीं मातशें थोडेशें हें जाता आनी आमी हें जाता। मेन म्हणटा आतां आमकां टायम ना चड, एकूच वरां सुरलेले आहा आनी आमचो पयलो इश्यू आहा तो आमचो उदकाचो। आमच्या हांगासर एवरी टायम इश्यू आमचो उदकाचो आसता, पण आमच्या लोकांक उदीक ना।
सो मेन ते न्यू पायपलायनाक लागून आमी ते चालू आहात ऑलरेडी आमचें काम. सो ते जाता तितल्या बेगीन आमी सॉल्व करता आनी लोकांक कितें कितें बारीक बारीक आमची कामां आहा पळय ते चालू आसतली आमची. वार्ड नंबर 3 जावन लेट जालें 306 मतां. ते वाड्याच्या लोकांचे सगळ्यांचे हांव आभारी आसा. तिंगा थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुका कोणाचें सहकार्य मेळ्ळें? लोकांनी सगळें उमेद म्हाका राव म्हणलेलें ते सगळे तेका लागून हांव रावल्लो. ते विश्वासाचेर हांव तेंचे कामां जीं आहा ती सगळे तेंचे सगळें सहमतां घेवन सगळे विचार आयकून तेजी कामां जी फुलफील करपाक तेजे बरोबर रावतलो. तर तुम्ही इंडिपेंडंट म्हणून हे केले काय खंयच्या पार्टी पक्षाचेर जावं हे केले तुमी? हांव इंडिपेंडंट आसलो आनी चिन्ह म्हाजें आसलें ती मार. ज्या वार्डांतल्यान ते निवडून आयिल्ले आसात बरीचशी कामां ऑनगोईंग आसात आणि हो एक सीट वेकंट जाल्लो आशिल्लो जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचे नंतर. म्हणून 1 वर्साचो टर्म 1 वर्स म्हाका दिसता 15 म्हयने उरिल्ले आसात. त्या टर्मा भितर जितलें काम आनी जितलें म्हजे कडल्यान ताका सहकार्य करपाक जाय तें सगळें सहकार्य आमच्या पंचायत सदस्य सुदाच्या भायर आसतलें. परत एकदां हांव चड कांय उलयनासतना सगळ्याच वाघ्या सारखे सगळे कार्यकर्ते म्हज्यो कार्यकर्त्यो यांच्यांनी जी मेहनत घेतिल्ली आसा आनी जो अपेक्षा प्रमाणात निकाल लागिल्लो आसा त्या बद्दल हांव तांचे मनात वचून परत एकदा आभार आणि परत एकदा म्हज्या त्या उमेद पंचायत सदस्याचे अभिनंदन.